नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज वीर बाल दीस निमतान नवी दिल्लीच्या भारत मंडपम हांगा आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय स्तरावयल्या कार्यावळींत मार्गदर्शन केलें. हे कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मेळिल्ल्या 20 जैतिवंतां सयत संवाद लेगीत साधलो. कार्यावळीत उलोवप करतना देशाचो भोवमान राखपा खातीर आपल्या जिवाची आहुती दिवपी साहिबजादे हांणी अमर्यादीत धाडसाची देख संवसारा मुखार दवरल्या. वयाची मर्यादा हुपून क्रूर मुघलांच्या मुखार देशा खातीर झुजपा हेतान उबे राविल्ले साहिबजादे हांणी पिळग्यान पिळगी ह्या देशाच्या तरणाट्यांक उर्बा दिल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. आज देश वीर बाल दिवस मना रहा है। अभी वंदे मातरम की इतनी सुंदर प्रस्तुति हुई है। आपकी मेहनत नजर आ रही है। साथियों, आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की पराकाष्ठा है। वो वीर साहबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया. कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांकडेन उलयतना आताची तरणी पिळगीच भारताक पुरायपणान विकसीत करपाचो ध्येय मेळयतली अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. तशेंच स्वता बद्दल विश्वास दवरपी जेन झीच्या पिळगेचेर प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार खर विश्वास उक्तायलो. आप कम उम्र में भी ऐसे काम कर सकते हैं कि बाकी लोग आपसे प्रेरणा ले. आपने करके दिखाया है, लेकिन इन उपलब्धियों को अभी केवल एक शुरुआत के तौर पर देखना है. अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है. अभी सपनों को आसमान तक लेकर जाना है. और आप भाग्यशाली हैं. आप जिस पीढ़ी में जन्मे हैं, आपकी प्रतिभा के साथ देश मजबूती से खड़ा है. श्री गुरु गोविंद सिंगजी हांचे दोन पूत बाबा जोरावर सिंग आणि बाबा फतेह सिंग हांणी भारताचो भोवमान सांबाळटना दिल्ल्या बलिदानाच्या यादींत आज देशभर वीर बाल दीस म्हूण पाळटात. ह्या निमतान गोंयांत पर्वरेच्या बेती हांगच्या गुरुद्वारांत लेगीत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांच्या सयत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांणी प्रार्थना केली. ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी मना काळजा सावन साहिबजादे बाबा जोरावर सिंग आनी साहिबजादे फतेह सिंग हांकां आर्गां ओंपलीं. साहिबजादे जोरावर सिंग और फतेह सिंग हांची शहादत आसा. त्या शहादतीक याद करपाक लागून आमी जमले. आयज वीर बाल दिवस 26 डिसेंबर हो वीर बाल दिवस म्हणून मनयलो गेलो वता. आनी कोवळ्या वयान भितर जे दोन भुरगे जांकां आमी कोंकणीन म्हणटात ते मिसरूड सुद्दां फुटून आशिल्ले, अशे एकट्याची 6 वर्सां आनी एकट्याची 9 वर्सां. तो काळी तसो वेगळो आशिल्लो 1867 आनी 1869. अशे ह्या वर्सा भितर ह्या दोन कोवळे भुरग्यांनी आध्यात्मीक आपली हें टिकून दवरपा लागून, धर्म टिकून दवरपाक लागून आपण कसलीही कपलार एक आटी सुद्दां येनासतना शहादत दिली. हो सगळो समस्त भारतीय आसा ते ताका याद करतात. ह्या दोन निस्पाप अशे जीव आशिल्ले, ते जीव तांकां खरें म्हटल्यार त्या वयान कितें कळटालें. तांकां जर जें कितें शिकयलें जाल्यार तें म्हटल्यार आपले धर्मा प्रती जागृकता, आपले देशा प्रती निश्ठा आनी त्याच बरोबर राष्ट्रवाद.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी पणजेच्या कला अकादमी हांगच्या मध्यस्थी प्रक्रियेविशीं जागृताय करपा हेतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या निमतान 2 किलोमीटर वॉकथॉनाचें आयोजन केल्लें. ते भायर सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी रोंपो रोवपाची कार्यावळ तशेंच नितळसाण कार्यावळीत लेगीत वांटो घेतलो. पत्रकारांक मध्यस्थी प्रक्रियेविशीं म्हायती दितना बारीक सारीक केस्तांवां न्यायालया मेरेन पावोवपाचे आदीं मध्यस्थीचो मार्ग आपणावन लोक खर्च आनी त्रास कमी करूं शकता आनी हे विशीं जागृताय करप गरजेचें अशें सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी सांगलें. पिछले कुछ सालों में हमारा मीडिएशन का सक्सेस रेट 30% से ज़्यादा बढ़ गया है. आज की तारीख में भारतवर्ष में हमें 2.5 लाख से ज़्यादा ट्रेंड मीडिएटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त तकरीबन 31,000 मीडिएटर्स हैं ट्रेनिंग के. तो मेरे ब्रदर जस्टिस J.K. महेश्वरी ये चेयरमैन हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के, तो ट्रेनिंग का पार्ट भी इनकी जिम्मेवारी है, उस कमेटी में ये देखते हैं. तो लगातार 24 आवर्स ऑनलाइन भी दूसरा भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है. तो हमारा लक्ष्य है कि हम देश में जितने भी अच्छे ट्रेंड मीडिएटर हम बना सकते हैं. आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच हेर मानेस्तां सयत गोंयांत आयोजीत 2 दिसांच्या राष्ट्रीय मध्यस्थी प्रक्रिया जागृताय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना सहजा लोक मध्यस्थीचो मार्ग घेवपा सोडून सरळ न्यायालयांत याचिका दाखल करता, पूण सादी सोपी प्रकरणां कमी खर्च आनी कमी कटकटी आशिल्ल्या मध्यस्थीच्या प्रक्रिये अंतर्गत सोडोव येता आनी ते खातीर लोकांक मध्यस्थीच्या प्रक्रिये विशीं म्हायती आसप गरजेचें अशें न्यायाधीश सूर्यकांत हांणी सांगलें. The question normally we keep on asking is that why mediation? So therefore, to truly understand the anatomy of a conflict, we must interrogate why parties instinctively gravitate towards the courtroom. Often, it is the siren call of the perfect judgment, the pursuit of a binary resolution where the objective is not to settle a claim but to settle a score. This is the zero-sum fallacy, which in simpler terms is the mistaken belief that one party's gain would be impossible unless it was accompanied by some loss incurred by the other. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे कार्यावळीत आपल्या उलोवपांत मध्यस्थी ह्या प्रक्रिये अंतर्गत लोकांक एकामेकाची मतां समजून घेवपाची संद मेळटा आनी हातूंतल्यान लोकांचो वेळ, यत्न तशीच नाती लेगीत वाटावतात अशें मत मांडलें. Mediation helps people to talk. It allows the discussions before the matter becomes too serious. It saves time. It saves efforts. It saves a relationship. That is why the mediation is important today. It brings the law closer to people. The judiciary has a strong support this idea. Under the guidance of Honorable Chief Justice of India, Sri Suryakant Ji, the Supreme Court has encouraged the mediation to reduce the case delays and lessen the burden on the court. Let me share a small story. In a village in my constituency, 2 shop owners has a dispute over the parking space. Their customers suffered. The case went to the court and stayed for the 3 years. One day the local residents asked both of them to sit together. They spoke honestly after the long time. They understood that the problem was not only about the parking. It had grown because of the anger and misunderstanding. राज्य वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आज पत्रकारांकडे उलयतना राज्यांत सुरू आशिल्ल्या विजेच्या केबलांचे भूमगीतीकरण प्रक्रिये विशीं म्हायती दिली. पावस सोंपिल्ल्यान आतां ही प्रक्रिया परत एकदा नेटान सुरू करतले, तशेंच मार्च 2026 मेरेन राज्यभर हे काम पुराय करपाची मोख खात्यान दवरल्या अशें मंत्री ढवळीकर हांणी नमूद केलें. आपली स्पीच दिता तातूंत करतलो, त्या शिवाय सप्लिमेंटरी डिमांड आसा तातूंत आमी
पारसेच्या सरपंच पदाचेर आज मधुसूदन सातोड्डेकार हांची बिनविरोध निवड जाली. ह्या जैता सयत पंचायतीचेर आदले आमदार दयानंद सोपटे हांचे वर्चस्व तिगून उरलां. मधुसूदन सातोड्डेकार हांच्या जैता विशीं तांकां परबीं भेटोवपा हेतान दयानंद सोपटे हांणी प्रत्यक्ष हजेरी लावन तांचें अभिनंदन केलें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97, तशेंच डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळया सांजचे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.